भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया बगळ्या विशीं. ताका इग्रेट, बकें, बगुला, बगळा ह्या नांवांनूय वळखतात. लोककाणयांनी, पंचतंत्र आनी हिसाब नितींत ल्हानपणारूच तुमची ताचे कडेन वळख जाल्या आसतली. क्रेन हें सुकणें वेगळें. बगळे भारतांत सगळ्या राज्यांनी दिसतात. चीन, इंडोनेशिया, जपान आनी सरभोंवतणच्या देशांनी ते आसात. हो मूळ आफ्रिकेंतलो पक्षी. अमेरिकेक पासून उडून वचून तो थंय स्थायीक जाला. कांय बगळे एकाच जाग्यार रावतात, तर थोडे स्थलांतर करतात. बगळे सडपातळ, लांब पांय आनी लांब मानेचे असतात. कॅटल इग्रेट 45 ते 55 सेंटीमीटर म्हणल्यार 1.5 फूट उंच आनी 300 ते 500 ग्रामां मेरेन. लिटल इग्रेट काळी चोच आनी काळे पांय आनी ग्रेट इग्रेट हो 3 फूट मेरेन उंच, वजन 1 किलो मेरेन. हो उंच आनी देखणो पक्षी. बगळ्यांची पाखां धवी, चोच धारदार, पांय लांब आशिल्ल्यान ते उथळ उदकांत सहज चालतात. बगळे मांसाहारी. ते ल्हान नुस्तीं, बेबे, कीटक, गांयडोळ, कुल्ल्यो, टोळ, ल्हान सोरोप पासून खातात. कॅटल इग्रेट हे शेतांतले जीव, कीटक खातात. देखून ताका शेतकारांचो इश्ट म्हणटात. बगळे चडशे समुहान रावतात. व्हडल्या झाडांचेर घोटेर बांदून एकठांय रावतात. फांतोडेर आनी सांजवेळार ते चड सक्रीय असतात. शिकार करतना कितलोय वेळ शांत उबे रावतात. उडटना मान फाटल्यान दोडटात. ही तांची खाशेली वळख. दोनूय पालक पिलांची जतनाय घेतात. बगळे रानांनी 10 ते 15 वर्सां तर अभयारण्यांनी 20 वर्सां मेरेन जगपाक शकतात. किडे खावन पर्यावरण शेतकारांची मजत करतात. उदकाचे वाठार नितळ आसात काय ना ते ह्या सुकण्यां वयल्यान कळटा. बगळे येवपाचे बंद जाले जाल्यार तो वाठार बुरसो. अन्न साखळेचो हो म्हत्वाचो पक्षी. पर्यटक आनी पक्षी निरीक्षक ताका पळोवपाक येतात. घार, सोरोप, सुणी, मनशाक लागून जावपी प्रदुशण हे ताचे दुस्मान. दलदली नश्ट जावप, उदकाचें प्रदुशण, झाडांची कत्तल, प्लास्टीक हाका लागून बगळे उणे जाल्यात. तरी शेतांनी गोरवांच्या आंगावेले जीव खावपाक ते येताच. नांगरणे वेळारूय ते किडे खावपाक येतात. भारतीय बालकथा लोककथांत बगळो दिसता. साधू वेशी पूण कपटी मनशाक बगुला भगत म्हणटात. कारण बगळो शांत, हालचाल करिनासतना उदकांत रावन अचकीत नुस्तें धरता. बगळो आनी कुल्ली, बगळो आनी कोलो हांची कथा तर फामाद आसा. तर असो हो बगळो. बरें तर मेळुया फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.